प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विसवोर, वोर 60 आनी 7 ते 70 आनी 9 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 7 to 79. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो बापूय झकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक, इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपल्या पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवंत तारोकाक उपजयलो. आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेष दवरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी मागां थावन ताणें बसयल्लें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलेलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. अशें आमी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यान पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण दिल्ली बासावणी ती ताणें आतां पाळली. आनी बाळका म्हज्या, भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. आपल्या पातकाचें बोगसणें उदेशी आपलें थारोण जाता ती ओडोक तूं ताचे पोरचेक दितलोय. आमचें दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळुकांत आनी मरणाचे सावडेन येतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचे पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता ही जावन आसा उतरां झकारियासाची. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, झकारियास जावन आसा जोआन बातिस्ताचो बापूय. तो मोनो आहलो, तो भेरो आहलो. आनी जेन्ना जोआन बातिस्ताचो जल्म जाता आनी तो नांव बरयतात जोआन बातिस्ताचें जोआन म्हणून, तेन्ना ताचें तोंड उक्तें जाता, ताचे कान सारके जातात आनी तो आतां देवाक तुस्त दिता, म्हणजे तो देवाक वाखाणणी दिता. आनी ही जी उतरां आयच्या शिवर्तमानान आमी झकारिया कडसून आयकता ती जावन आसा उतरां जी झकारियास पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी उलयता. आनी 70 आनी 6 वळीन तो कितें म्हणटा, तो आपल्या पुता विशीं सगळी जी उतरां उलयता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी ह्या 70 आनी 6 वळीन कितें म्हणटा, आनी बाळका म्हज्या म्हणटा, भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचारतलो, कित्याक तूं सोरेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. भाव भयणीनो, जी उतरां झकारियास उलयलो, जोआन बातिस्ताचो बापूय उलयलो, जेन्ना जोआन बातिस्ताचो जल्म जालो तेन्ना हें सगळें घडोवन येयलें. भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे वरवीं जी आमी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, पवित्र पुस्तकाचेर उतर वाचता, तें आयकता, जी उतरां देवान उलयल्या ती सदांच घडून येयल्यान. आनी ह्या वेळार जेन्ना ह्या 70 आनी 6 वळीन जोआन बातिस्त झकारियास जोआन बातिस्ता वयर आपली उतरां उलयता, तो प्रवाद्या भाशेन उलयता, पवित्र आत्म्या उदेशीन उलयता. तो म्हणटा, म्हज्या आनी बाळका म्हज्या. हें कोणा वयर उलयता, जोआन बातिस्ता वयर. ताचो फकत जल्म जाल्लो. तो म्हणटा, आनी बाळका म्हज्या, भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचारतलो. आनी ताका पाचारलो. जेजून म्हणलो, सगळ्या बायलां वोन जो कोण जल्म घेतला तांचे वोन व्हडलो प्रवादी जावन आसा जोआन बातिस्त. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा, लोक तुका पाचारतलो, कित्याक तूं सोरेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. आनी तेंच केलें जोआन बातिस्तान. जेन्ना जोआन बातिस्त व्हड जालो, तो अरण्यांत थंयसर देवाचें उतर परगट करतालो, लोक ताचे कडेन वेतालो.
आणि जेन्ना तो देवाचे उतर परगट करतालो तो लोकांक सांगतलो तुमच्या मनाची नडसडणी करात, तुम्ही आता बातकांचे बोगसणे मागात देवाक, तयारी करात तुमची वाट, कित्याक जो कोण येवपाचो आसा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान भरतलो, तो तुमकां बातीस पवित्र आत्म्यान दितलो. कोणाची खबर करतालो तो जेजूची खबर करतालो. म्हणटच जी उतरां झेकारियास जॉन बातिस्ताचो बापूय जेन्ना तो जल्मलो तेन्ना ती उतरां उलयलो, ही सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याच्या आदारान घडून येयली. जॉन बातिस्तान वाट केली जेजूक तयार, जॉन बातिस्तान एक व्हडलो प्रवादी जालो, आणि जी उतरां आपल्या बापून उलयलो ती सगळीं घडून येयली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां आमचे कडेन भुरगीं आसात, सगळ्यांकूच भुरगीं आसात, जेन्ना आमकां आमच्या भुरग्यां वयर कितें बरें जाय, आमी देवाचें उतर घेवंक जाय आनी ताचे वयर आमच्या भुरग्यां वयर ही उतरां उलोवंक जाय. कितले फाटी आमची भुरगीं बरे भशेन पासार जायनात इस्कॉलाक, बरो मार्क घेनात, केन्नाय फेल जातात, आमी तांकां म्हणटात तूं घड्डो, तूं नाल, तूं सामको माकोड, कितें सगळीं उतरां आमी म्हणटा. पूण जेन्ना आमकां दिसता आमच्या दोळ्यांनी तें सोडून आमी देवाच्या उतराचेर वेता आनी आमी म्हणटा म्हजो पूत जावन आसा जाणवायेन बोल्लोलो, म्हजी भुरगीं जावन आसा जाणवायेन बोलिल्ली, तांकां मन आसा जेजूचे. ही सगळीं उतरां जे आमकां दिसता ते न्हय, पूण जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ती उतरां आमी उलयता तेन्ना हें सगळें जें आमी उलयता आमच्या भुरग्यां वयर तें घडोवन येतलें. कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी, पूण आमी भाव भयणीनो आमकां सई आहा जे आमकां दिसता तें, जे आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसता, आमी कानांनी आयकता, जे आमकां संवसार सांगता तीच उतरां आमी उलयता आनी आमी विसरता की देवाचें उतर जें आमी उलयता जाल्यार भावार्थान तें घडून सदांच येतलें. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. तो आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही शिवर्तमान आमी आयकता आनी पळयता की झेकारियास कशे भाशेन ताणें आपल्या पुता वयर ही उतरां उलयलो प्रवाद्या भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान, हें उतर जावन आसा एक आत्मो. जेजून म्हणलां जुवांचो 6:20 ताणें सांगलां म्हजें उतर जावन आसा आत्मो, म्हजें उतर जावन आसा जिवीत. तर जेन्ना आमी तें उतर जे पुस्तकांत बरयलां तें आमच्या तोंडान दवरता, आमच्या जिबेर दवरता, आमी तें उलयता, तें घडोवन येता आमच्या जिवितान, आमच्या फॅमिलीच्या जिवितान आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. तर आयज भाव भयणीनो, हें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरुया, आमच्या मनाची नडसडणी करुया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही उतरां जी पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्यां ती आमी उलोवया आनी सगळें जें जेजून घडलां तें संपयलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.